आज आम्ही हांगा प्रेस एड्रेस करपाक आयल्या। मेन इश्यू म्हणजे फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर मॉलेस्टेशन केस रजिस्टर जाली अगेन्स्ट होनाची मोरजकर सेक्रेटरी पंचायत उजगांव। त्या केसीन ते विक्टिमान सगळे डॉक्युमेंट दिले, सगळे मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग दिले, सगळे दिले। तो सेक्रेटरी ताका हॅरेस करतालो, ताच्या आंगाक हात लायलो, मॉलेस्ट केले, तरी सुद्दां आता 3 दीस जाले अजून पंचायत डायरेक्टर पंचायत मिनिस्टर कितेंच ताजेर एक्शन घेना। आमी कितें म्हणटात, जेन्ना सीएमान सांगलें अशें जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर मॉलेस्टेशन केस येता तेन्ना आपूण पयलीं सस्पेंड करतलो म्हणून, मागीर हे मतदारसंघान वाळपयच्या मतदारसंघान उजगांव पंचायतीच्या सेक्रेटरीचेर कितेंच एक्शन कित्याक जावना। जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर केस रजिस्टर जाली, पुलीस स्टेशना वयल्यान पियान लेटर धाडलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक एक्शन घे म्हणून। डायरेक्टर ऑफ पंचायत एक बायल मनीस जावन सुद्दां तिणें हे चलयेचेर न्याय दिवपाक कितेंच एक्शन करूना, म्हणून हे विक्टीम आज हांगा आयला। आमी म्हणटा जेन्ना सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाओ, ताजे आवय बापायन गांवांत रावून सुद्दां ताका शिक्षण दिलें, ताका वाचयलें, ताका इतलें सक्षम केलें, ग्रॅज्युएशन केलें, आणि आज एका पंचायतीचो सेक्रेटरी ताच्या आंगार हात घालता म्हणल्यार सरकार हे कितेंच एक्शन घेना। म्हणजे हे सरकार फक्त दाखोवपाचे दात एक आणि खावपाचे दात एक। जेन्ना तुम्ही बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटा तेन्ना असल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता। आज हे ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे ते सेंटर साकळे लायब्ररीन वताले वाचपाक, थंय ताजे कडेन एक डॉक्टर येता, ती डॉक्टर ताका सांगता उजगांव पंचायतीन सर्वे करपाचें आसा, काम आसा म्हणून। ते डॉक्टराचें नांव दिलें, ती डॉक्टर ताजे कडेन येवन ताका उजगांव पंचायतीन सर्वे आसा, काम आसा म्हणून सांगता, ताका उजगांव पंचायतीन धाडटा। तो सेक्रेटरी ताका पयलीं फिल्डार काम आसा म्हणून सांगता आनी आपल्या म्हऱ्यान अशें कॅबिनान ताका टेबल घालून बसयता। ताका तो डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन या म्हणटा, हांगा हाडटा पणजे आनी वाटेर ताच्या आंगार हात घालता। इतले सगळे प्रूफ ताणें मोबायल दिलो पुलीस स्टेशनाचेर, सगळे रिकॉर्ड दिले, तरी हो सरकार इल्ली सुद्दां एक्शन कित्याक घेना। हो पंचायत मिनिस्टर कितें करता? आज ह्या पंचायत मिनिस्टरान हाका ह्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो, पयलें ताका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो, डिसमीस करपाक जाय आशिल्लो। कित्याक एक्शन घेना? कित्याक एक्शन घेना? मे बी आसतलें अशें, कित्याक तो पळय सेक्रेटरी आसा तो सीएम कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक सीएमाचो नेबर आसा म्हणून करना आसतलो। हो पंचायत मिनिस्टर भिता आसतलो एक्शन घेवपाक, किंवा ही उजगांव पंचायत येता ती विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता म्हणून भिता आसतलो। आमी पंचायत मिनिस्टराक डिमांड करता, मागता की ताणें न्याय दिवचो, आनी जर डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे 2 दिसा भितर ताजेर एक्शन घेना, सोमारा दीस बायलो घेवन हे विक्टीम हाजे फॅमिली आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वतली। पार्वती कडू नमस्कार, हांव पार्वती। बेटी बचाव आणि बेटी पढाओ, बेटी पढाओ हे फॉलो केले तेच्या आवय बापायन आणि त्या चेडवाक शिकयले। आता बेटी बचाव जेन्ना जेन्ना आमी भायर सरतली त्या शिक्षणाचो वापर करपाक आमी खंय तरी जॉबाक वयतली, गव्हर्मेंट काय जॉब दिवंक शकना हे तुमकां कळलेंच आसा। तेका लागून खंय तरी हॉटेलान नाल्यार खंय तरी आमकां आसा काम म्हणून एक महिला ग्रॅज्युएशन जाल्ले आपणाक मेळटलेच म्हणून ह्या हितून गरीब सुद्दां मनीस फुडें सरतले आनी ते जॉबाक वयतले। थंय जॉबाक गेल्या उपरांत अशें कळटा की थंयचो जो सेक्रेटरी आहा, जो सरपंच आहा, जो पंच आहा, हेची जी नजर आसा ती वायट आसा आनी तेका ते रोखूंक लागून खूब प्रयत्न करतले। ते प्रयत्न करून 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 1 म्हयनो वयता, 2 म्हयने वयता, 3 म्हयने वयता, लास्टाक शेवटी जेन्ना तेच्या आंगाक टच जाता, तेच्या आंगाक हात लायता तो मनीस, तेन्ना ते मनीस जेन्ना कंप्लेंट करपाक वयता, सहन जायना त्या चेडवाक नाल्यार त्या बायलेक, तेन्ना हो सरकार कंप्लेंट करून पासून तेचेर एक्शन घेयना। पंचायत मिनिस्टर कितें करता? पंचायत मिनिस्टराचें काम कितें? जेन्ना पंचायतीची अशी घाण जाता तेन्ना पंचायत मिनिस्टरान एक्शन कितें घेवप? काय खातें घेवन तशेंच बसप? बेटी बचाव हेचो अर्थ कितें? बेटी बचाव म्हणजे संरक्षण करप। ते आमकां घेवंक ना, सगळ्यांक येयले आवय बापाय घेवंक ना, आजूबाजूच्या शेजाऱ्यांक जे कोण कामाक वयता नाल्यार सरकाराक सगळ्याचो भाग आसा। सरकाराचेर हांव ह्या बाबतींत निशेध म्हणटा, कित्याक जाणां बायलां हांगा सुरक्षीत ना। सगळ्या गोष्टींक पळयल्यार बायलां हांगा सुरक्षीत ना। ग्रॅज्युएशन जाल्ले भुरगे ते कितें फालतूर भुरगे, ग्रॅज्युएशन जाल्ले जे भुरगे कंप्लेंट करता ते कितें अशिक्षीत भुरगे, ते पिवन पडटा म्हणून तेची कंप्लेंट केल्या।
त्या चेडवान आपल्या मोबायलाचो सगळो रिकॉर्ड तो मोबायल काढून पुलिशेच्या हातीन दिलो तेणें. कित्याक दिलो? आपूण तितून कांयच ना, आपली चुकी काय ना ही तांकां कळपाक जाय. हे कळोन पासून सगळे रिकॉर्डिंग आहा ते आमी पेपर लावन पुलिशेन कंप्लेंट केली आनी तेचेर मोरजकर किसी के सामने झुकता नहीं है हे उतरा. तू असले कपडे घाल, तू हे डीपी दवर, ही सगळी त्याची रिकॉर्डिंग आसा. इतले सगळे प्रूफ दिवन आयज सरकार जर एक्शन घेयना जाल्यार सरकाराचें काम कितें? सरकारान जर एक्शन घेयना आनी सरकारा कडेन जर आमी कंप्लेंट करूंक वचना आमचे कामां जायना आनी असली जी बुरशी पद्दतीची जी ट्रिटमेंट दिता गव्हर्मेंटान जे लोक असले कामाक तेचेर जर आमचो सरकार एक्शन घेयना आनी सरकार हालचाली काय करिना जाल्यार आमी वयचे खंय? ती वाघीण, ते चेडू आयज वाघीण म्हणून तेणी डेअरिंग केलें न्हू. माझ्या अमक्या पडसाक माझ्या अमक्या आंगाक हात लावपाक सांगपाक पब्लिकेन आनी कंप्लेंट करपाक सुद्दां एक डेअरिंग आसपाक जाय आनी ते डेअरिंग हे चेडवान आसा. आनी त्या डेअरिंगा खातीर आमची काँग्रेस पक्ष तेच्या पाठीमागे रावलो आनी सदांच आसतलो. हेचेर जर एक्शन जायना जाल्यार फुडलो प्रोसेस आमचो चालू आसतलो. जशें की मॅडमीन सांगलें, मनीषा मिसीन सांगलें, हांवें कंप्लेंट केली, हांवें स्वता कंप्लेंट केली. तेंच्यांनी म्हाका फोर्स करूंक ना, हांवें स्वता कंप्लेंट केली आनी म्हाका खबर आसली तीच म्हाका हेल्प करतली म्हणून. जशें सरपंच सर सांगता रामनाथ दांगी उसगांव पंचायतीचो की हांवें तांकां फोर्स केलो, तशें कांयच ना, हांवें स्वता कंप्लेंट केली. आनी ते अशें बी म्हणटा की हांवें तेंच्या कडेन कित्याक वचोना, हेंच्याच कडेन कित्याक गेलें. म्हाका तेंच्यांनी सांगलें, सेक्रेटरी सरान सांगलेलें म्हाका की रामनाथ दांगीचे बी गर्लफ्रेंड्स आसा म्हणून. सो म्हाका तेंचे कोणाचेच विश्वास ना. प्लस सगळे पंच आसा तेंचेय म्हाका विश्वास नासलो. डायरेक्टली हांव सांगता की म्हाका फकत मनीषा मॅडमीचे विश्वास आसलो म्हणून हांव तेंच्याच कडेन गेल्लें. आनी जशें सगळे BJP मिनिस्टर्स जावं आमचो विश्वजीत राणी सांगता की सत्तरी आपलो परिवार म्हणून, तो आजून म्हाज्या वांगडा येवंक ना. अशें आपले सत्तरींतले चेडू म्हणून आजून सपोर्टाक येवंक ना. हांव तेंचो सपोर्ट मागीत ना. जावं हांवें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कंप्लेंट केली, तेंणी आजून कितेंच एक्शन घेवंक ना. आनी हांव हें बी सांगता की हांवें पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली, हांवें विथ प्रूफ कंप्लेंट केली. वयल्यान म्हाजें नांव ते घाण करता, सरपंच प्लस सेक्रेटरी म्हाजें नांव घाण करता की हांव तेंच्या वांगडा 1 वर्स रिलेशनान आसलें म्हणून. हांवें तांकां सांगलें की प्रूफ दाखय, ते आजून प्रूफ कितेंच दाखयना. प्लस ते म्हाका सांगता की हांव तेजे कडेन पियोन पडटालें, तो म्हाका घरा पावयतालो, तो बी तेजे कडेन प्रूफ ना. रिलेशन आसा जाल्यार एक तरी फोटो आसपाक जाय तेंच्या कडेन, तो बी तेंच्या कडेन प्रूफ ना. म्हाजें फूल नांव घाण करता की हांव तेंचे पयशे घेतले आनी कितें घेतला. पयशे घेतले जाल्यार ट्रान्झॅक्शन आसतलें, जावं कशें कॅश दिला ते ट्रान्झॅक्शन आसतलें, तेंच्या कडेन तो बी प्रूफ ना. बेश्टें म्हाजें नांव घाण करता. इतलेंच हांव सांगता की आजून जी कोण चेडवांचें अशें ब्लेम जाता जावं कितें अशी ती फेस करता, ती कित्याक लागून फुडें येना की कोण तांकां सपोर्टच करपाक ट्राय, कोण तांकां सपोर्टच करिना. पूण हांव आजून होप धरता की तुमी म्हाका सपोर्ट करतली आनी ह्या फुडें कितें न्याय दितली म्हणून.